नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमोगाचे उपकार सगळ्यांक बरी दनपार आवडत आणि दीप्ती काकोडकर लंच टाइम न्यूजाक सुरुवात करतात सविस्तर खबरां पयली पळोवची मुखेल खबरो। आंतरराष्ट्रीय योग दीस आयतारा मनोवच्या परस हेर खंयच्याय दिसा घेवचो खंयचोच निर्णय कोणाचेर लादचो न्हय गोंयच्या कॅथलीक असोसिएशनाची शिक्षण खात्या कडेन मागणी। हरमल मांद्रे वाठारांत ब्लिंकिट कंपनीक थळाव्या वेपाऱ्यांनी केलो विरोध। ब्लिंकिट कंपनी आयली जाल्यार थळाव्यांच्या वेवसायाचेर जातलो परिणाम सांगतात हरमलचे वेपारी। भोमा देवळा लागसार घडलो भिरांकूळ अपघात एकल्याक आयले मरण जाल्यार 4 जाण गंभीर जखमी उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत केल्यात दाखल। वाळपय नळाच्या उदका उपरांत आता गटाराच्या लादयेचेर सापडलो नूडल्स सारको जीव परतून जावपी घडणुकांक लागून थळाव्यांनी उक्तायला हुस्को। गोंयांत फुडले 15 दीस पावस पडलो तरी उदकाचो भास्सो ना उणाव लोकांनी भिवपाची ना गरज सांगता उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर। आणि कळसा बांडुरा प्रकल्पाच्या जोड पोवणेचो मुद्दो वगळायलो कार्यसूचींतल्यान गोंयांत कितलेशेच फावटी केल्ली जोड पोवणेची मागणी म्हादयचो प्रवाह बदलपाचो भंय कायम। आता खबरो विस्तारान। गोंयांत अपघाताचे सत्र सुरूच आसा। शेनवारा सकाळी कर्नाटका सावन येवपी गाडयेचो भोमा वाठारांत स्वय अपघात जालो। ह्या अपघातांत एकल्याक आगताक मरण आयलें जाल्यार 4 जाण गंभीर जखमी आसात। सध्या तांचेर हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसा। पुलिसांनी घडणूक थळार वचून अपघाताचो पंचनामा केलो। ह्या अपघाताक लागून वरांची वरां येरादारी आडखळून पडिल्ली। सकाळी 7:15 सुमार एक्सिडेंट जालो आणि एक्सिडेंट जावपाक कारण कितें ते नवे आनी आमचो तो मातसो नेहरू रोड आसा तांकां पळोना आनी एक्सिडेंट तो सांगून जायना थंय रस्तो मातसो बारीक आसल्या कारणान मागीर एक्सिडेंट अशें जाता कोणी एक मेलो एक फाटलो एक मनीस मेलो म्हणटा मेलो काय मागीर ब्लेम येता रोड्साचेर मागीर पंचायतीचेर गव्हर्मेंटाचेर तशें न करता थंयसर थंय पुलीस आसता कंटिन्यू कित्याक आमचो बारीक रस्तो तो देवस्थान आसा आमचें जाग देवस्थान थंयसर समज जर पुलीस दवरलो जाल्यार ते नियंत्रणान येवपाची अशी शक्यता थंय स्पीड ब्रेकरूय आसलो आनी ह्या आतां नॅशनल हायवेच्या नॉर्म्सा प्रमाणे तो स्पीड ब्रेकरूय काडला आतां स्पीड ते ओवर स्पीडीन वयता थंयसर आनी मे बी इन नकळत तो एक्सिडेंट जाला। कित्याक मुकले न्ही कित्याक मुकले व्हरून ते एक आमचे देवाचे एक धार्मीक थंयसर सती देवस्थानाचे देवूळ आसलें थंयसर ते वचून ओवर स्पीडीन ताका डॅश जालो। ओके कितके जाण आशिल्ले गाडयेन ते 6 जाण आसले 6 जाण आशिल्ले एका गाडयेन 6 जाण हांव नको 6 जाण काय 5 जाण ते पूण एकटो फाटलो मेलो फाटलो मेलो ओके आणि फुडले बाकीचे 2 जाण इंजर्ड बरेच इंजर्ड आसात। ओके आणि तांकां भायर काडपाक इजिली आयले ताका त्रास जालो खूब त्रास पडले भायर काडपाक कितें कशें काडले भायर कट करून काडले कट करून म्हणल्यार कितें ते प्रेस जाल्ले न्हू मातशें कट करून ताका फुडलो हे करून ते काडलो तो डोर कट करचे पडले डोर कट करचे हां ओके कितक्यांक सुमार म्हणलो एक्सिडेंट 7:15 सुमार 7:15 ओके अशें कितें जालें काय ह्या रोडार वारंवार ट्रॅफिक जें आसा नॉर्मली ट्रॅफिक आसता एक्सिडेंट जालें आनी ट्रॅफिक जाता आतां डाक्टरच तो न्हू हय ताका डायव्हर्जनाकूय चान्सूच ना म्हणून रोखडो ट्रॅफिक जाम ह्या रोडाचो तुमचो जो गोळ जो चालू आसा रोड वायडनिंगाचो हेजेर कशें पळयता तुमी आतां रोड वायडनींग पळय रोड वायडनींग हो बाबा आसाच पूण कितें आसा आपूण कंट्रोलांनी गाडी चलोवपाक जाय अशी नॉर्मली गाडी वयतात न्हू ताका एक्सिडेंट जायना पडकी लोक आसता पळय तांकां खबर ना खंयसर बॉटल लेक आसा खंयसर वायडनींग आसा ते एके स्पिडीर येता एक नॅशनल हायवे म्हणटकूच तांची स्पीड दुरून येता पूण ते खंयसर बारीक आसता ते तांकां खबर नासता म्हणून नकळत तो एक्सिडेंट जाता। हरमल मांद्रे मतदारसंघातले किराणा दुकानदार ल्हान उद्देशक आणि हेर थळावे वेपाऱ्यांनी हरमल पंचायतीक निवेदन सादर करून प्रस्तावित ब्लिंकिट कंपनीक खर विरोध केलो। संबंधित कंपनीक गावात व्यवसाय करपाक मेळचो न्हय अशी मागणी तांच्यांनी केल्या। हो विशीं येवपी ग्रामसभेत चर्चे खातीर हाडचो अशी मागणी तांणी केल्या। गावात ब्लिंकिट कंपनीक प्रवेश दिलो जाल्यार ल्हान वेवसायिकांचेर आर्थीक संकश्ट येतले असो भंय वेपाऱ्यांनी उक्तायलो। माझ्या डॅडीन यशवंत वायगंडवार त्यांनी 1965 शॉपाचो बिझनेस हा तो स्टार्ट केल्लो आणि त्या उपरांत हांवें हो बिझनेस कंटिन्यू केला। सो इतल्या वर्साचो जो बिझनेस आमी जेतूंतल्यान वयर सरल्या तो आतां तेचेर एक संकट आयिल्लें कशें दिसता कित्याक ब्लिंकिट जे आहा ते येयला ते अशें ना की जशें स्विगी बी आहा ते डिलिव्हरीत ओनली दिता हांगाच्या लोकांच्यात घेतले आनी विकतले ते तशें ना
तेंचो सप्लाय चेन नेटवर्क आहा तो खूप व्हडलो आहा, ऑल ओव्हर इंडिया स्प्रेड जाल्लो. तेका लागून तांकां जे प्रॉडक्ट आहा ते खूप कमी दर्जान मेळटा आणि ते तो बिझनस व्हडलो हांगा हाडटा आणि डायरेक्ट कस्टमराक, कंपनी टू डायरेक्ट कस्टमर डिलिव्हरी जातली. तेतून जे आमी जे मदीं आसा इतली वर्सांचे आमी बिझनस करता तेंचेर खंय तरी व्हडलें संकट येयल्लें आहा, कित्याक अशें जालें जाल्यार आमी डायरेक्ट भितरले स्कीप जातले. सो तेका लागून म्हाका दिसता हेचेर पंचायतीन फर्स्ट ऑफ ऑल कितें तरी एक्शन घेवपाची गरज आहा. जर एका एप्लिकेशन आसा एनओसीचे जाल्यार तेचेर एक, जर तेंचे कडेन जायना जाल्यार एटलिस्ट ग्रामसभान तो विशय मांडून तेचेर फुडें कितें तरी निर्णय घेवपाचो आनी ते स्टॉप करपाची गरज आसा. आमचे सरकार आनी आमचो सीएम आमकां सांगता की सेल्फ सफिशियंट जायात, तुमचो बिझनस फुडें काडात आनी तुमी इंडिपेंडंट जायात, कोणाचेर डिपेंडंट रावं नाका. पूण जर अशे कंपनीज येयले जाल्यार इट वील बी व्हेरी डिफिकल्ट टू सपोर्ट आवर सेल्फ. आनी म्हाका दिसता हेचेर सीएमान सुद्दां लक्ष घालपाची गरज. ब्लिंकिट ही एक डोर टू डोर डिलिव्हरी दिणारी ह्या त्याच्या बद्दल ब्लिंकिट ही म्हाका दिसता सगळ्यांका खबर आसतली की ती डोर टू डोर सगळ्यांक डिलिव्हरी दिता आणि ती एक आमच्या हरमल सारख्या गांवांत येता आणि ती तो आपलो धंदो सेटअप करूंक सोदता दिसता. तितून ह्या ज्या लायव्हलीवुडाचेर आमच्या हरमल जितके धंदेकार आहेत त्यांच्या सगळ्यांच्या पोटार येणारं संकट आसा. आमी खंय तरी तेका अपोज कित्याक करतो, कित्याक फाल्यां सकाळी हे आमचे सगळे धंदे जे आसात तेचेर बारीकच्यान बारीक सकाळची जर दुधाची कोटी धरशी, जर राती एक न्हिदान टॅबलेट ताका लागणारी जी गोष्ट आसा ती ते ब्लिंकिटाचेर मेळटा आनी ते हाडून दितात. जर आतां हरमलान जाला जाल्यार तेचो ओवरऑल जो आहा तांकां जवळ जवळ जे 100-200 जे लोक आसत जे लायव्हलीहूड त्यांचा जो चलता त्यांचा बंद पडटालो तो आणि तेंच्यांनी खंय तरी तांकां खंय तरी जॉईन जावचा पडटालो डिलिव्हरी करून आपला उदरनिर्वाह करपाक. ही बारीक कंपनी ना, ही सगळ्यात मोठी कंपनी आसा. जर बारीकच्यान बारीक जर तेचेर हेचर जर हरमलच्या इकॉनॉमीचो जर विचार करीत जाल्यार फाल्यां सगळे हे सगळे लोक बेकार पडटले आनी तेंचो काय करप ह्या सरपंचाक आमच्या विचार करपाचो आनी तांकां ती एनओसीचो दिवपाची न्हू आनी तांकां बिझनस करपाक हयसर दिवपाक जाय. म्हाका हरमलचो सांगपाचो असो दिसना, म्हाका टोटल मांद्रे मतदारसंघान ह्या नाका कसा दिसता, कित्याक मांद्रे मतदारसंघ हो गांव जरी तरी ट्युरिस्ट आसलो जाल्यार ही 4 म्हयन्याची सर्वीस हेचे पयलीं आमचे गांवांतले लोक त्या ट्युरिस्टांक दीत आसत आनी ते दितात. तो चालूच उरतलो. कोण तरी येतलो खंयसून एक 3.5 लाखाची कोटाची कंपनी येतलो आनी तो सगळं डिस्ट्रीब्यूट करीत दवरतलो जाल्यार त्या लोकांनी गांवांतल्या काय करप. आम्ही म्हणजे सगळे गांववाले आता जमोन हांगा येयल्ले की तांकां तुमी परमिशन दिवंक नाका म्हणून. ते आमी आतां कितें करतले, आमचे पंच मेंबर, सेक्रेटरी सगळे आमी तेचेर उलयतले, कितें आसा ते सोल्युशन घेतले, ना जाल्यार आमी ग्राम सभेक घालतले आनी लोकांच्या हिताचेर आमी पळयतले. वाळपय वाठारात नळाच्या उदका उपरांत आता गटाराच्या लादयेचेर आशिल्ल्या उदकांत नूडल्स सारको जीव सापडलो. परतून परतून सापडपी या जिवाक लागून थळाव्यांनी हुस्को उक्तायला. फाटल्या 1.5 म्हयन्या भितरलो हो 4थो प्रकार. ह्या दुर्मिळ जिवांचो उगम खंयच्यान जालो हाची सखोल चौकशी करपाची मागणी थळाव्यांनी केल्या. फाटले सुमार 1.5 म्हयन्याच्यान वाळपय नगरपालिका वाठारात नूडल्स सारको जीव सापडटा. पयले खेपे वाळपय वाठारात हो दुर्मिळ जीव सापडलो. दुसरे खेपे वाळपयच्या झरमे वाठारात, जाल्यार 2 दीस पयलीं परतून वाळपय वाठारात सापडलो. आनी आतां 4थे खेपे वाळपय वाठारात गटाराच्या लादयेचेर आशिल्ल्या उदकांत हो नूडल्स सारको जीव सापडलो. परतून परतून सापडपी ह्या जिवाक लागून नागरिकां मदीं भिरांत पातळ्ळ्या. वाळपय तालुक्यांत 60% वाठारात दाबोज उदका शुद्धीकरण प्रकल्पांतल्यान पिवपाच्या उदकाची पुरवण जाता. ह्या प्रकल्पांतल्यान उदका पायपलायनीच्या माध्यमांतल्यान उदकाची पुरवण जाता. परत परत सापडपी ह्या जिवाक लागून उदकाची पुरवण करपी पायपलायनीच्या सुरक्षे विशीं तशेंच देखरेखी विशीं आतां गंभीर प्रस्न उपरासल्यात. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. काकोडे करमलीवाडा वाठारांत कोयर शुद्धीकरण प्रकल्पा लागसरच्या निचऱ्यांतल्यान उदक व्हांविल्ल्यान वाठारांतल्या सैमीक उदकास्रोतांक धोको निर्माण जाला असो गंभीर आरोप थळाव्यांनी केला. शुक्रारा करमलीवाडा वाठारांतल्या व्हाळांत व्हडा प्रमाणांत मेल्लें नुस्तें मेळिल्ल्यान थळावे मदीं तिडकीचे ल्हार पातळ्ळा. उदक दूषित जाल्ल्यान ही घडणूक घडल्या असो दुबाव थळाव्यांनी उक्तायत. संबंदीत एजन्सी कडल्यान बेगोबेग चवकशी करपाची मागणी थळाव्यांनी केल्या. सकाळी पयलीं म्हाका फोन येयलो की हांगा
करमल्या वाड्याचेर नुस्तीं मरून पडलें आहा म्हणून. हें करमलवाडो खंय पडटा? हो आमचो शिरकुनळी रोड वता काकोडे काकोडा कुडचड्यार. दारार ते थंय नुस्तीं मरण पडलें म्हणून आमकां पळोवपा येयलें जाल्यार आमची हांगा पयलीं पळयलें आमी आनी मागीर आमचें देवूळ आहा पायकाचें थंय वचोन पळयलें. न्हंयान आमगे एक नाला जॉयंट जाला. थंय वयतकीर पळयलें जाल्यार नालांतल्यान उदक येता आनी तें कळटा सगळें अशें चिखलाचें तेका उदक कसलें म्हणून कळना आनी ऑयलशी अशी मातशी वयल्याच्यान दिसता. पूण तें आमी पळयत मागीर आमी गोवळ्या वाड्यार वयता ते हेजेर कडेन थंय गेले. थंय पळयलें जाल्यार सगळें तें उदक सांठोवन आसा आनी प्लांटा भितरल्यान उदक भायर सरता तें आमी पळयलें. हे गोश्टीचेर आमी मागीर जेन्ना तांकां ऑफिसरां तांकां भायर आपयले प्लांटाच्या मनशांक आनी तांकां दाखयलें ही गेल्या वर्सा ह्यो गोश्टी अश्योच जाल्ल्यो आनी परत ह्या वर्सा तुमी परत तशेंच करता म्हळ्यार तुमी लोकांच्या आरोग्या बरोबर खेळटा त्यो गोश्टी जाली ना. तुमकां लोकांच्या आरोग्याचें कांय पडोन गेलें ना हेजो अर्थ जालो. हेजे पयलीं सुद्दां आमकां हांगच्या लोकांनी सांगलेलें की उदकांत देंवपाचें ना. उदकांत देंवली जाल्यार सगळें आंगाक सगळी पुळी येता आनी सगळी खाज सुट्टा म्हणून. तेन्ना सुद्दां आतां ही कितली एरिया तुमी सांगतात? आतां आमी अरावंड जे गार्बेज प्लांट 3-4 किलोमिटर येयले आतां आमी थंयच्यान. आतां व्हाळ व्हांवण्यात थंयच्यान 2 किलोमिटर तर आमी पावले. आतां तें उदक पाडी उदक येवन बरें उदका मेळटा. बरें उदका आमचें आतां देवूळ आसा पळय न्हू थंयच तें जॉयंट जाला. एक नाला आनी आमची आतां ही न्हंय ती आमची ती नंदा लेकां वयता ती ते वटेच्यान सारको येता तो कळटा तें उदक. आतां तुमी ते तेंचे डिपार्टमेंटा मनीस येयले? हय तेंचे प्लांटा तेंचे पयलीं वेस्ट मॅनेजमेंटाच्या तेंची मनशां फोन लावन तेणी आपल्या थंयचे मनीस धाडले आनी तांकां दाखयलें आमी कितें जालें म्हणटा तें थंय. आनी तेणी स्वता मानूनय घेतलें आहा की तें पळयलें जाल्यार तें गटारांतलें उदक कसलें तेंच खबर ना. तेणी तें नांव दिवचें पडटलें तें उदक कसलें म्हणटा. आतां तेणी कितें सांगलें तुमकां ते इन्स्पेक्शनाक धाडलें म्हणून? तांकां उदक येता खंयचें हो पयलीं जाय न्हू आमकां. तुमी आतां उदकाचें कितें केलें तेणी टेस्टिंगा धाडलें म्हणल्यार? आतां तेणी आमी जर उदक घेतलें आहा आतां आमी टेस्ट करपा लागून तेणी कितें केलें तें आतां आमकां खबर ना. ते म्हणटाले टेस्टिंगा धाडटा अशें. आनी कितें करता म्हणलें तेणी? ते तेंची आतां न्हू कशें आसा पळय. तुमी कोणा कडेन उलयले तेंगे ऑफिशियला कडेन? कोणा तेंच्या ऑफिशियला कडेन उलयला. तेणे कितें सांगलें? वेस्ट मॅनेजमेंटाच्या ऑफिसा प्लांटाचे मनीस येयल्ले तेंच्या कडेन उलयला आनी वेस्ट मॅनेजमेंटा तेंच्या मनशां कडेन उलयला. तेणी कितें सांगलें? तेणी म्हाका सांगलां फाल्यां पर्यंत येता ते आनी तेजेर कितें म्हणटा सुताव करता म्हणून. गटा हुआ ना सर इसलिए वो वैसा हो गया. लेकिन ये पानी कैसा है? क्या है इसमें पानी में कलर ऐसा कैसा हुआ है? जो मट्टी रहता है वो मट्टी लेकिन केमिकल छोड़ रहे हैं क्या कंपनी से? अपना कंपनी में कौन सा केमिकल ही नहीं है। गए साल कैसे मरे यहाँ मच्छी कैसा मरा था? उस टाइम पे भी आपने देखा है ना वो पुराना पानी था उधर लैंडफिल जमा जो तुम्हारा डंपिंग ग्राउंड वो था आपकी क्लीन हुआ था कंपनी से बाहर निकल रहा था। कंपनी का नहीं था. कंपनी के बाहर का जो डंपिंग ग्राउंड था उसको हमने क्लीन किया. कितना साल लगता है डंपिंग ग्राउंड क्लियर होने के लिए? कितना साल हुआ इधर? तू प्लांटार येवन पळय सगळो सुकलो आसा. तुका जाल्यार तेणी हो पळय प्लांटार आतां ना आतां हें उदक येयलें तें कोण भायल्यान घातलें म्हणटा तुमी? आतां उदक हांगच्यान आसा प्लांटा ते सायडीन उदक. तुमी हें उदक खंयचें म्हणटा तुमी? हांव तूं कशें म्हूण सांगूंक शकता. आतां आमी टेस्टिंगा धाडलो न्हू सॅम्पल कलेक्ट केला. केन्ना धाडला? सकाळीं आमी सॅम्पल कलेक्ट आनी थंय नुस्तें मेलें खंय थंयचें धाडला? हय दोनी कडल्यान आमी सॅम्पल कलेक्ट केल्या. आतां हें तुमी उदक म्हणटात तुमचे भितरल्यान येना हें उदक म्हणटा तुमी? जितलें म्हणल्यार आमकां खबर आहा भितरल्यान उदक येना. फाटल्या 2-3 वर्सां सावन गोंय विद्यापीठ नवें शिक्षणीक धोरण चालीक लायता. ते प्रमाण नवे बदल केल्यात. आतां पदव्युत्तर विद्यार्थी दुसऱ्या वर्सा सलग 2 सत्रां एका खासा विशयाचेर संशोधन करून शोध निबंध सादर करपाक शकता. हे खातीर तांकां हेर विशय वा अभ्यासक्रम घेवपाची गरज ना असो म्हत्वाचो निर्णय घेतला. ज्या विद्यार्थ्यांक सलग 2 सत्रां संशोधन करपाचें आसा तांचे पयल्या वर्साचे गुण म्हळ्यारच GPA 8.25 आसप गरजेचें आसा. नाजाल्यार फक्त एका सत्रा खातीर संशोधन वा शोध निबंध बरोवपाची परवानगी मेळटली अशी म्हायती मुखार आयल्या.
राज्यात पावसाळा आयलो तरी फाटल्या 13 दिसांतल्यान पावसाच्या उणावाक लागून धरणांतल्या उदकाची पातळी नेटान देंवल्या. सध्या राज्यात फक्त 1 म्हयनो तिगून उरपा इतलो उदकाचो सांठो आसा आनी फुडल्या 15 दिसां भितर पावस पडना जाल्यार उदकाचे व्हड संकश्ट लोकांक सामकार वचचें पडपाची शक्यताय आसा. मजगतीं 22 जून उपरांत पावस परतून सक्रीय जातलो असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. 5 जूनाक राज्यात पावस पावलो, पुणून एल निनोच्या प्रभावाक लागून फाटल्या 13 दिसां सावन राज्यात सुकें पडला. ताका लागून राज्यातल्या 7 धरणांतली उदकाची पातळी थीरपणान उणी जायत आसा. देखून लोकां मदीं हुस्को निर्माण जाला. सध्याचो धरणाचो सांठो फक्त म्हयनोभर तिगून उरपा इतलो आसा अशें उदका संसाधन खात्यान सांगलां. मात फुडल्या 15 दिसांत पावस पडना जाल्यार उदकाच्या उणावाचें संकश्ट निर्माण जावंक शकता अशी शिटकावणी दिल्या. उदकाचो सांठो उणो जावपाच्या फाटभुंयेर उदका पुरवण आनी पिवपाच्या उदका खातें एक म्हत्वाची बसका घेवन उदका पुरवणेचेर निर्बंध घालपा विशीं चर्चा करता. मजगतीं राज्यात 1 जून ते 18 जून या काळात सरासरी 66% उणो पावस पडला. हवामान खात्याच्या अदमासा प्रमाण 22 जूना सावन पावस परतून सुरू जावपाची शक्यताय आसा आनी राज्यभर हलको ते मध्यम गतीन पावस पडपाची शक्यता आसा. ताका लागून आता नागरीक आनी शेतकार दोगूय 22 जूनाची वाट पळयतात. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. धारगळचे उदका संसाधन खात्याचे निवासी क्वॉर्टर्सांची सामकी सवतिकाय चल्ल्यान हे क्वॉर्टर्स आता भूत बंगल्यांत रुपांतरीत जाला. कांय लोक ह्या क्वॉर्टर्सांनी बेकायदेशीर वावर करिल्ल्याची म्हायती मुखार आयल्या. संबंदीत अधिकाऱ्यांनी जाता तितले बेगीन हो प्रश्न तडीक लावचो अशी मागणी सध्या मुखार आयल्या. पळयात. हांव सध्या आसा हांगासर धारगळ जे जलसिंचन खात्याचे निवासी गाळे आसात, रेजिडेन्स कॉम्प्लेक्स आसा, त्या वाठारात आसा आनी त्या वाठारान जर आमी नजर मारली जाल्यार जायते निवासी गाळे मोडकळीस आयिल्ले आसा आनी भूत बंगल्याचो प्रकार दिसून येता. अस्वच्छता आसा, खड्डे बसलेले आसा, भितर दारूच्यो बाटल्योय दिसून येता. काही प्रकार हांगासर गैरधंदे चलतात अशें थळाव्यांची मागणी आनी दावो आसा. पूण उलोवपाक कोण तरी भितात. तेचे खातीर हांगासर सरकार लक्ष दिवन जे निवासी गाळे आसात ताची दुरुस्ती करची खरी गरज आसा. आणि काही निवासी गाळ्या वांगडा हांगासर थळावे जे आमचे कर्मचारी आसात ते रावतात अशें चिन्ह दिसून येता. काही निवासी गाळ्यान तर सरकारी कर्मचारी आसात, रावतात, ते काम करतात. तांची स्थिती पळयल्यार सुद्धा भयंकर आसा. हांगाची स्वच्छता मोहीम सरकार कित्याक राबयना? सरकारान हांगाचेर कित्याक दुर्लक्ष केलां? निदान आतां तरी जे WRDचे मंत्री आसात तांणी हांगासर लक्ष दिवचो आनी हे जे निवासी गाळे भूत बंगले जाल्यात ते वापरा विना पडून आसात, थंयसर एक बरो कॉम्प्लेक्स हाडचो. ना तर आमचे थळावे आमदार जी दारुलकर हांची एक हाऊसिंग बोर्ड हे आसा, महामंडळ आसा आनी ते तांचे चेअरमॅन आसा, तांच्याकडे जर ही जागा दिली जाल्यार ते एखादो बरो प्रकल्प, निवासी प्रकल्प हाडपाची येवजण आखूं शकता. आनी सरकारान तांकां पाठिंबोय दिवपाची गरज आसा. विनाकारण अशी बरी जागा सरकारान वापरा विना दवरप बरी ना. सरकार वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान जे खाजगी जमनी आसात ते विकासाच्या प्रकल्पाच्या नावाखाली घेता आणि मागीर ताचो वापर करना. तोय प्रकार होत जाल्लो आसा. हांगासर जर पळयलें जाल्यार 75% ही जमीन वापरा विना आसा. तर सरकारान आतां तरी लक्ष दिवचो आणि हांगासर एक बरो निवासी कॉम्प्लेक्स हाडचो आणि जेतून आमचे कर्मचारी आसूं येत जे जलसिंचन खात्याचे ते पयसल्यान कामाक येता आसतले तांकां रावपाची सोय करपाची. सांताक्रूज आणि कुजिरा वाठारांत लायटीच्या आपालिपाक लागून लोक पेशारल्यात. हे विशीं थळावे सरपंच आनी पंचाक विचारल्यार कांय जाण घरा कुशीक आशिल्लीं झाडां कापपाक दिनात. ताका लागून विजेची समस्या निर्माण जाता अशें पंच तशेंच सरपंचान सांगलें. जाल्यार हे समस्ये विशीं संबंदीत अधिकाऱ्यां वांगडा चर्चा करून सगळे जाग्यार घालतलो अशें आमदार रुदोल्फ फर्नांडीसाचें म्हणणें. आमकां जेन्ना आमकां अप्रोच जाता तेन्ना आमी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक इमिजिएटली कॉल करता. पयलीं आमी आमच्या लोकल हेका कॉल करता, हे आहा पळय ते इलेक्ट्रिशियन आसता तेंकां डिपार्टमेंटाचे. मागीर ते तेरी तर जायना जाल्यार आमी हिंगा हें करता, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट बांबोलीम तेंकां सांगता. सो तेन्ना मागीर तेंकां हें जाता,
ते येवन सॉर्ट आउट करता मागीर तेंचे तशेंच इवन पंच मेंबर आहा थिंगासोर सांताक्रूज हिंगा कुजिरा पपेचो सो तेकाय लोक अप्रोच जाता रोखडोच लोक लायट वयताच लोक हें करता तेंच म्हणून न्हू सगल्या दोनी वाड्यांनी बसून न्हू आख्या सांताक्रूज पंच मेंबरांक रोखडे लोक कॉल करता सो आमी इमिजिएटली एक्शन घेता त्या टायमार कितें आहा पळय तें इमिजिएटली आमी तेंकां पळयता इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट झाडां बी पडटा हय झाडां पडटा खंय मागीर कितें आहा हेचेर वायरांचेर हे येयलेली आसा न्हू सो तेणी ते ट्रिमींग कॉमेन्स केला करपाक इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान तुम्ही सांगलेले तेन्ना आमी इन्फॉर्म केला तेंकां आम्ही आता मायाच्या म्हयन्यान काम केले चुट्टा हे ते सगळे मारले आणि साफ केला आणि तरी थोडो लोक आपणाच्या झाडांक हात लावंक दिना तेणी इलेक्ट्रिसिटीच्या मनशां कडेन कॉपरेट जावंक जाय कामदारा कडेन आणि आमी आमकां कॉल येयले म्हणटच रोखडेच इलेक्ट्रिसिटीक फोन करता आणि सांगता लायट ना म्हणून आणि आमकडे आमी जाता ते आमी करता सरपंचाक घुमयता मागीर इलेक्ट्रिसिटी इंजिनियराक सांगता ते रोखडेच मनशांक धाडून ते कडेन जाता ते काम करता ते लायटी सद्दां शॉर्ट वयता घराच्यो कितें कारण आसा कितें तुमच्या मुखार कितें येयलां कितें जालां आनी सद्याक म्हाज्या पर्यंत तरी कोण येवना जे सांगतात पण केन्नाय अशें कितें आहा न्हू जाल्यार हांव रोखडें अटेंड करता आनी आतां तुवें म्हाका सांगलां न्हू खबर घेता हांव कित्याक लायट वयता त्यो आनी समथें इन्स्ट्रक्शन दिता चॅक करपाक कित्याक पंचायतीन सांगलेलें की थोडी बी घरां ऑब्जेक्शन हाडटा झाडां कातरूंक दिना तेका लागून तुका खबर काडटा आनी सांगता आतांच हांव घुमयता इन्स्ट्रक्शन दिता वचून थिंगा सर्वे कर पळय आनी जाग्यार घालूं सगळें अंदू गोंयांत पावसाक चडूच कळाव जाल्ल्यान शेतकारांचेर व्हड संकश्ट आयला खासा करून भात लागवडीचेर आदारून आशिल्ल्या शेतकाऱ्यांक अडचणींक तोंड दिवचें पडटा फुडल्या कांय दिसांनी समाधानकारक पावस पडूंक ना जाल्यार भात शेती पुराय नश्ट जातली तशेंच व्हड आर्थीक लुकसाण सोंसचें पडटलें अशी खंत शेतकारांनी उक्तायली एकोणीस तारीख जाली नॉर्मल आमची प्रिपरेशन जाता 25 तारखेच्यान मेयाच्या मे 25 तारखेर जसो फर्स्ट पावस पडटा नॉर्मली पडटाच आनी आमी जे पळय तळी बी आसता आमची जे वांयगण रोयता ती शेतां आनी कोस्टल एरियाची शेतां ही बेगीन रोवप आसता सो 25 म्हणल्यार आमची ही नर्सरी बीन तयार जावपाक नर्सरी म्हणल्यार कोण मशिनाचेर रोयता तेणी नर्सरी बुकींग करता आमचे कडेन सो आमकांय तयार करची पडटा जे कोण हातीन रोयता तांकां 25 तारीख म्हणल्यार बियाक कोंब काडचो पडटा तरो घालचो पडटा सो ह्या वर्सा कितें जालां इनिशियल एक पावस येयलो आनी मागीर आतां जून 19 जाला आतां पावसूच ना आमकां जेणी बुकींग केल्लें आमी नर्सरी आतां तुमी पयलें आसतली 4000 सुमार ट्रे आमचे रेडी आहा पूण शेतान ट्रॅक्टर घालपाक पावस ना ट्रॅक्टर घायलोय जाल्यार 3 जोत जावपाय फर्स्ट जोत जाला सेकंड जोत जाला फायनल जोत करपाक उदक ना शेतान आनी तेजेरूच कोसले समज जाल्यार तो फातर जाता रोखडो सुकता एवॉपरेट जाता जी मॉइश्चर उरलो तो एवॉपरेट जाता आनी शेत समज लायलें जाल्यार पावस केन्ना पडत तो सांगूंक जायना आतां समज आनीक 4 दीस पावस पडना शेत लायलो तें करपोन वयतलें सो ही परिस्थिती आयज लोकांची हें जाल्ली आहा आमकां एज अ सर्वीस प्रोवायडर आमकां आतां नर्सरी रेडी करता ती विदीन 20 डेज आमकां ती शेतान लावपाक जाय ती 20 डेजां वयर ती मागीर भायर मारची पडटा ही जी नर्सरी आमी भायर मारता तेजें आमकां कांयच कॉम्पेन्सेशन मेळना तरू मोडटा उदक ना आनीक लोकांक आतां पावस ना म्हणटा उदक ना आनी झाडां कापून पावस बी जाता मागीर मुखार जातलें कितें आतां हायवे करता ते त्या शेतांतल्यान हे पळय आतां ते आमी नव्यान हायवे येयल्या ते आनी रुंद करता ते त्याच्यात ते हायवे केले आहा तुमच्या आमगेले एसपीडींतल्यान आनी आनी शेतां करून मागीर ती मरे उदक पडटा आनी ते मागीर उदक हें जायना रोवपा मेळना सगळें हें जाता वेस्ट जाता थिंगा लोक आनी कितें कितें हाडून पूण तुमी आतां पावस पडूना म्हूण तुका आतां लुवपाक तुमकां कितें म्हूण त्रास पडला तुमगे मुखार गेलो टायम हय मुखार गेलो आतां त्या देवा गे न्हू त्यान आमच्यान कितें करूं नाका हा ती झाडां कापली सगळी जमीन आहा शेतां ती काबार करता घर बांदता आनी कितें करता मागीर मुखार कितें भुरग्यां चोवपा पास झाड पास चोवपा मेळना अरे आतां झाडां आसली ती बिल्डींग जाली
जाल्यार पावस पडटलो कितको न्हू आं पयलीं पावस झाडां लागून पावस पडटलो नरे दोंगरा लागून चल दोंगर काबार केले फॅक्टरी बांदल्यो आनी मुखार भुरग्यांक लाभ कितें हें बंद अशें तेंचे हायवे बी ती बंद करना जाल्यार जालें मागीर मुखार आतां पळय ती आमगे टायटन हावस हिंगा वचून नागवा सगळीं तेंचेर झाडां माड कापून उडयले आनी हायवे कोत्ता ते बोर व्हडली कोत्ता ती कित्याक लागून कोत्ता आं गोंय काबार केलें मग तेंच्यांनी साहित्य दे होणो जाय ते कोसूर जाय ते आनी कितें म्हूण करपाचें आं शेतां आवार करूं नाका सुके घाल होणपा जाता रे बाप ते मानाय घाल म्हणून बेजार जाता होणपा सुके होणो जायना म्हणून कितें करया आनी ते आमगे दाम बाबान सारकी पण सांगता कोत्ता आनी कोत्ता कितें जाल्यार उपा करूं पूण तुमकां लेबरा खातीर आतां स्टार्टिंगे त्रास जाता तर होणपा नाका आमी होणटाय रे होणटाय म्हळ्यार दुसऱ्या जबर गायना आमी कोत्ताय आमगे तुमकां ट्रॅक्टर बी ना तर ट्रॅक्टर आहा मशीन घाताय न्ही मशीन घाता तो मशीनकार आमकां सदां येवन घाता जायते वर्सां जालें सो मुखार आतां एक 10 दीस सुद्दां एक पावस पडना तुमकां कशे त्रास जातले आनी तें देवागे न्ही रे बाबा किती त्रास जाताले काय म्हणटा तुमी कितें कितें करपाक आनी कितें करता शेतू रोयताय न्ही थिंगा शेतू रोयताय थिंगा शेतू रोयताय म्हाजी आमचो या की जात देव कितें करता सगळें देवा तें आसा न्ही गोंयचें पर्यटन उणें जायत आसा अशी वावडी राज्य पातळीचेर सुरू आसा मात पर्यटन खात्यान जाहीर केल्ल्या आंकडेवारींतल्यान फाटल्या वर्सा परस अंदू 4.53% पर्यटकां मदीं वाड जाल्ल्याचें कळटा अंदूच्या पयल्या 5 म्हयन्यांनी गोंय पर्यटनाक बळिश्ट प्रतिसाद मेळ्ळो जाका लागून गोंय हें भारतांतलें एक म्हत्वाचें पर्यटन थळ म्हणून परत एकदा सिद्ध जालें गोंय पर्यटन खात्याच्या ताज्या आंकडेवारी प्रमाण जानेवारी ते मे 2026 ह्या काळात गोंयांत वट्ट 46,39,165 पर्यटकांनी भेट दिली लंच टाइम न्यूज हांगा सोंपता हांव दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. मध्यान राती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळ मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात 10 वरांचेर सकाळच्यो खबरो बुलेटिन लायव्ह. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो तशेंच मुखेल शारांतल्यो महत्वाच्यो खबरो